फॉरेन्सिक सायन्स ह्या डिपार्टमेंटांत वेर्णा हांगासर आशिल्लो हांव मुद्दामून आयिल्लो. हांवें ई पेशी न्यायश्रुती हेजें आनी बाराकीचे फॉरेन्सिक सायन्स टोटल ऑल द डिपार्टमेंट हाजें इनॉग्रेशन म्हजे हस्ते केलें. म्हजे बरोबर आमचे CS डॉक्टर कंडावलू, डायरेक्टर ऑफ द प्रोसिक्युशन्स, बाकीचे होम डिपार्टमेंट स्टाफ इन्चार्ज आशुतोश आनी बाकी सगळीं हांगासरली स्टाफ. सगळ्यात पयली इट इज अ लाँग पेंडींग इश्यूज ऑफ द फॉरेन्सीक डिपार्टमेंट हाजे जे आशिल्ले जे आज रिजॉल्व जाता आसतना म्हाका खूब बरें दिसता. फॉरेन्सीक सायकोलॉजिकल डिविजन आनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग फॅसिलिटीज फॉर द ई पेशी न्याय संहिता हाजें आज इनॉग्रेशन केलें. आमी सातत्यात पळयता स्ट्रेंथनिंग फॉर द गोवाज क्रिमिनल जस्टीस सिस्टम हें करपा खातीर टायम टू टायम वी हॅव टेकन मेजर स्टेप्स ह्या हातूंतल्यान आनी ताजो इम्प्रुवमेंट इन अ फॉरेन्सीक सायन्स हातूंतल्यानूय बी आमी सातत्यात करीत आसा. लोकांक वेवस्थीत रित्या न्याय मेळपाक जाय ताच्या खातीर ताजें इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर जावप ही गरजेची आसता आनी ती इन्वेस्टिगेशन्स प्रॉपर करपा खातीर त्या पद्दतीचो लॅब सेटअप ही फॅसिलिटीज करपूय तितकेच गरजेचें आशिल्लें. तें फॉरेन्सीक सायकोलॉजिकल डिविजन विच इज लाँग पेंडींग आशिल्लें तें आज आमी इनॉग्रेट केलें. म्हाका दिसता की अशा पद्दतीची इट इज अ नार्को एनालिसीस टेस्ट आसतली किंवा बाकीचे पॉलिग्राफीक एग्जामिनेशन ह्या हातूंतल्यान खूब बऱ्या पद्दतीन जावपाक शकताली. हाज्या पयलीं आमी हे फॉर द बाकीच्या इन्वेस्टिगेशनाक वेगळे म्हणजे बेंगलोर किंवा गुजरात हांगासर धाडटाले, बट त्यो हांच फुडें धाडपाक पडच्यो ना. पॉलिग्राफीक सिस्टम वीच इज वर्थ कॉस्ट ऑफ ₹28 lakhs, लेयर्ड वॉयस एनालायझर वीच इज कॉस्ट ऑफ ₹35 lakhs हे आज आमी हाडपाक शकले. व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग फॅसिलिटीज वीच इज ऑलवेज कोर्ट इज ऑल्सो प्रमोटिंग ती ई पेशी न्याय संहिता भारतीय न्याय संहितेच्या अंतर्गत 5 ई पेशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग रूम वीच इज कॉस्ट अप्रॉक्सिमेटली द ₹41 lakhs ते बी आज आमी हांगासर स्टार्ट केले. आमी सातत्यात पळयता की वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटाच्यान अशा पद्दतीन जे इक्विपमेंट लागता वीच इज वीथ द एडवान्स टॅक्नोलॉजी ते सगळ्या डिपार्टमेंटाक दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसता. इन्क्लुडींग दीस इज अंडर द होम डिपार्टमेंट किंवा फॉरेन्सीक सायन्स डिपार्टमेंट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट डिपार्टमेंट वेन इट कम्स टू द इन्वेस्टिगेशन पर्पज फॉर द डिफरंट टायप्स ऑफ केसीस. हांवें आत्तां मॉनिटर केलें आनी जेन्ना पळयलें आय एम कॉंग्रेच्युलेटींग माय एंटायर स्टाफ. Okay, they are doing the very good work and within the prompt report within the 24 hours within the few cases ते रिपोर्ट दिता. ताका लागून इन्वेस्टिगेशन फास्ट ट्रॅक जावपाक लागता वीच हेल्प्स फॉर द पुलीस एंड द प्रोसिक्युशन ऑल्सो. हातूंतल्यान खूब मोठ्या प्रमाणात मदत जाता. त्या खातीर ह्याय सॅक्टरांत आमी म्हणटा की सेल्फ रिलायंट स्वयंपूर्ण जावपा खातीर सगळ्यो गजाली ज्यो आसा ह्यो करीत आसा. स्ट्रेंथनिंग डिविजन करता आसतना DNA प्रोफायलिंग आसतलें, टॉक्सिकॉलॉजी आसतलें, केमिस्ट्री आसतलें, बायोलॉजी, नार्कोटीक, बॅलिस्टिक्स आनी फिंगरप्रिंट एनालायसीस ह्या सगळ्या खातीर नीव इक्विपमेंट घेवपाचें काम आमच्या डिपार्टमेंटांत केलां. त्या खातीर खरोखरूच तांचें हांव खूब खूब अभिनंदन करतां. आमी डे टू डे पळयता की गोंयांत तशें नॅशनल फॉरेन्सीक सायन्स युनिवर्सिटी एस्टाब्लीश जाल्या उपरांत खूब मोठ्या प्रमाणांत आमचो यंग यूथ हे नॅशनल फॉरेन्सीक सायन्सान BSc इन फॉरेन्सीक सायन्स किंवा MSc इन फॉरेन्सीक सायन्स, सायबर सेक्युरिटी, डिजिटल फॉरेन्सिक्स हाचे सारकेले एड्युकेशन्स ग्रॅज्युएट आनी पोस्ट ग्रॅज्युएट लेवलाचेर घेवपाक लागल्या. दीस इज द 3rd कॉलेज इन इंडिया. म्हाका दिसता तातूंतल्यान पास आवट जाता तांकां इन गोवा एंड आवट ऑफ गोवा ऑल्सो ऑल इंडिया लेवलाचेर खूब मोठ्या प्रमाणांत तांकां स्कोप आसतलो. आमी पर्टिक्युलरली पळयता की डिजिटल फॉरेन्सीक लॅबॉरेटरी जी नॅशनल फॉरेन्सीक सायन्स युनिवर्सिटी हांगासर आसा तातूंतूय बी वेगवेगळे एग्जामिनेशन्स किंवा इलेक्ट्रॉनीक एविडन्स हे मेळपा खातीरय ताचो खूब मोठो उपयोग जाता. देशांतल्या 21 लॅबॉरेटरी पैकी ती एक लॅबॉरेटरी आसा वीच इज अ डिजिटल सायन्स फॉरेन्सीक सायन्स लॅबॉरेटरी. ती नॅशनल फॉरेन्सीक सायन्स युनिवर्सिटीज आसा. तांच्याय कडल्यान वेगवेगळ्या अशा पद्दतीची मदत ही घेवपा खातीर आमकां उपयोगाक ठरता. आमी पळयता की नवीन टॅक्नोलॉजीचो यूज करून इन्वेस्टिगेशन फास्ट ट्रॅक कशी करप हाचो सातत्यात प्रयत्न हो सरकाराचो आसता आनी म्हणून तर ह्या अशा पद्दतीच्या सगळे इक्विपमेंट हे टायम टू टायम आमी दित आसता. आमी गोंय हे तशें इट इज एन इन्वेस्टिगेशन सॅक्टरांत इट इज इमर्जींग एज वन ऑफ द बेस्ट स्टेट इन द कंट्री आनी हेन्स फोर्थ सुद्दां तांकां विचेबल इक्विपमेंट्स आनी हे जे गरज आसा ती एज अ होम मिनिस्टर ह्या नात्यान तांकां टायम टू टायम हाजो सपोर्ट जो आसा हो म्हजे कडल्यानूय मेळटलो. हांव परत एकदां म्हणजे हेड ऑफ द माय फॉरेन्सीक सायन्स डिविजन
अँड ऑल द वर्किंग स्टाफ इन डिफरंट सेक्शन्स तांकां कॉंग्रेच्युलेट करता, कारण प्रॉम्प्ट रित्या आनी रिपोर्ट टायमली हो मेळप हाजी गरजेचें आसा. ताच्या खातीर ते कंटिन्युअसली काम करता. म्हणून म्हणजे एकदां आवट ऑफ द टायम सुद्दां येवन तांकां काम करचें पडटा. त्या खातीर तांचें हांव खूब खूब अभिनंदन करता. अशाच पद्दतीन तांच्यांनी सपोर्ट हो टायम टू टायम फॉर द पुलीस आनी फॉर बाय DOP डिपार्टमेंट हांकां दिवचो इतकेंच सांगता. आनी परत एकदां अभिनंदन करून म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं.